नमस्कार. आयच्या सत्ताग्रहा भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार. फक्त पयली खेपे अशी परिस्थिती जाल्या की नॉमिनेशन भरपाक 2 दीस जाले की कोणाची फर्स्ट लिस्ट येतात. MGP खंय आपली फर्स्ट लिस्ट फाल्यां डिक्लेअर करतली. सो अशी एक विचित्र परिस्थिती भितर सध्या गोंयकार वोटर आसा की फॉर्म भरत्या दिसांनीच ताका आपल्याले उमेदवार कोण हे कळटात. पण जी लिस्ट डिक्लेअर जाल्यात आनी जी इंडिकेशन्स येता आतां मेरेन तांचें एनालिसीस कितें आनी त्याच बरोबर सध्या ज्यो युती गाडी जावपाक लागल्यात तांचो ह्या वेंचणुकेचेर परिणाम कितें ह्या 2 विशयाचेर आमी भासाभास करतात. आज सगळे राजकारणी आपापल्या बंड करपाक थंड जावपाक बिजी आसात. सो आमी डिसायड केलें की आमी राजकारणी हाडप ना. वील गेट दी एक्सपर्ट्स अँड वील गेट इट एनालायज. सो पयली गेस्ट जे म्हजे आसात आज ते म्हळ्यार गोवन वार्ताचे संपादक संजय बाब ढवळीकर, स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर लोकमताचे संपादक राजू नायक, स्वागत. आनी एक तिसरे आसात म्हजे बरोबर द गोवन एवरीडेचे संपादक डेरिक आल्मेदा. संजय बाब, सुरवात तुमच्यान करता. दोन्ही लिस्ट पयली काँग्रेसीच्या पयलें ऑर वील गो सेपरेटली. BJP वयल्यान सुरवात करूया. रुलींग पार्टी म्हणटकीर BJPचे सामकें फर्स्ट लिस्ट आनी कंटेन्शियस कॉन्स्टिट्युएन्सीचे सेकंड लिस्ट. कितें दिसता हें पळयतकीर? कितें दिसता म्हणजे जे जागे पयलीं जाहीर जावपाक जाय आशिल्ले तेच जावना. ज्या जाग्यार वाद जावं शकता अशे तरेचे आसा. सो BJP हळू काँग्रेसीच्याच वाटेन वचून की शेवटचे म्हणजे आतां आमी 18 तारीख जर नॉमिनेशन लास्ट डे आसा जाल्यार मे बी 17 तारखेक जाहीर करप बी अशें आसा काय कितें BJPचे की म्हणजे ती मये आनी काणकोण चड करून ते सोडून बाकीच्या जाग्यार तांणी जाहीर केला उमेदवार आनी जे स्पश्ट आसा तेंचे खंय आसतले. सो जे म्हत्वाचे आसा थंय तांणी जाहीर करूं ना. सो वेदर BJP इज अफ्रेड ऑफ बंड जे आतां सद्या आयज सद्या शब्द चालला तो बंड. ते वटेन तवडकर रावला, तिकेट मेळना जाल्यार आपूण आपली ताकद दाखयतलो आनी हेवटेन आनंद शेट्टी रावला. सो ही काळजी आसा BJPक सद्या. राजो, ह्या खेपेक अशी विचित्र परिस्थिती आहा की बंडोबा खूब तयार जातले पण त्या बंडोबाक पर्यायी खूप आसात. पर्याय आसात म्हणतो 3-4 पक्ष आसात. पयलीं तरी 1-2 आसताले. हांगच्यान थंय उडी मारून खंयच्याच पार्टीन पर्याय ना. BJPक तो कॅन्डिडेट सोडला दुसरो काँग्रेसीक दुसरो पार्टेक पर्याय ना. कॅन्डिडेटाक पर्याय आसा अशें विचित्र इलेक्शन हें. हाव आर यू लुकिंग एट दीस? वील स्टार्ट विथ BJPची लिस्ट पळोवन कितें दिसता? न्ही, पयलेच खेपे अशें जालां की BJP सदांच म्हणटाली की तांचे पळय जे कितें सर्वे असतात ते इलेक्शनाक वेळ जातात, ताजे पयलीं जातात. म्हणजे सारकी तांचे एक सिस्टम आसताली. म्हाका दिसता ते सर्वे सुद्दां आतां हाता भायर गेल्यात. म्हणजे सर्वेन जे रिजल्ट आयल्यात ते सुद्दां इम्प्लिमेंट करप पक्षाच्या नेतृत्वाक शक्य ना. इतल्या खातीर खूब इंट्रस्ट चड जाल्यात पार्टीक. आनी इंट्रस्ट केन्ना जाता किंवा सत्तेचे पळय जें कितें मोव आसता ते चड लोकांक पळय चाखपाक मेळटा ते 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 जालां. म्हणजे हालीं तेंपार आमी पळयलां BJP आनी काँग्रेस भितर कांय फरक ना. फाटल्या 1-2 वर्सां भरपूर BJPची काँग्रेस जावपाक लागले म्हण सामकी. BJPची काँग्रेस जावपाक लागले. काँग्रेसीक तरी काँग्रेस जावपाक 30 वर्सां लागिल्ली. BJPक 10 वर्सां भितर काँग्रेस जाली. Derek, how are you looking at this list? The first list of 29 candidates. It's a very odd figure. Yeah. Generally, you declare 20 candidates, 25 candidates. This is 29 candidates. So, how are you looking at this figure? First of all, is this thing of releasing the names little later, releasing the list, both Congress and BJP, is not something new. It's done. It's the done thing. You release it late. You release your sure candidates first. And the controversial ones you leave till the end so that you do not give them enough time to either jump to another party or to canvass. So this is a strategy. Now in BJP's case, Kankon and Maye are the controversial ones where they looks like they want to change the sitting MLA or not give him and not give them the tickets. So those are held back. It is a valid strategy in politics, I feel. So nothing to feel upset about it. Because हांव ह्या स्टेटमेंटा कडेन मातशें वेगळे तरेन पळयता. हेल्ड बॅक स्ट्रॅटेजिकली हेल्ड बॅक जर केल्लें समजूं येतालें. पूण तशें ना. तांचे बोलचे येता बरें. दर दिस 100 लोक येतात. इतले दुसरो एक ग्रूप येतात, जातीय ग्रूप येतात. आज आनी खंय तरी वाचलां खंयच्या तरी एका जातीय समूहान प्रेशर हाडलां आमगेले रमेश तवडकराक पळयली. सो pressures आयिल्ल्यान BJP has, you know. So basically you are saying that pressures manage जायना. Okay, this is the thing. Rather than strategy, if BJP had a choice, BJP would have declared all the candidates. Because of these pressures, BJP is holding back. No, I mean the Congress is doing the same thing. No, Congress is not doing anything different. Those seats where there are issues, where there are problems, you always keep it for the last. So that to deprive, because now you see the list of parties that are contesting this election. You know, even candidates can pick and choose.
Okay, so you have to. Parties have to be more So cautious right now. if you decide that you don't want to give A the ticket, then you have to make sure that you put him in a position where it becomes more difficult for him to either campaign or to jump. So that is the that is the scenario. आणि एक असा भितर की डेरिक म्हणटा ते की दॅट एवरी पार्टी हॅज अ रायट टू होल्ड देर कॅन्डिडेट न्यू कॅन्डिडेट दिवपाचो किंवा जो सद्याचो MLA आसा ताका दवरून दुसऱ्याक दिवपाचो हे आसा. पूण म्हाका दिसता की तातूंत ऑन मेरीट जर विचार करत जाल्यार समजा त्या MLAन परफॉर्म करूं ना, तांचो लिडर पर्रीकर म्हणटालो की आपूण तांचो सगळ्यांचो रिव्यू घेता, तांचो कितें पोस्टमार्टम चालू आसा आनी तो पोस्टमार्टम जावन जो नॉन परफॉर्मिंग MLA आसतलो ताका तिकेट मेळची ना. आत्तां जें चल्लां ते परफॉर्मिंग एंड नॉन परफॉर्मिंगाचेर कांय दिसना म्हाका की आतां चल्लां ते दुसऱ्याच कारणा खातीर की आनी कोणा खातीर तरी कोणाक तरी तिकेट दिवपा खातीर सिटींग MLAक नाका तिकेट. हेच सो हातूंत परफॉर्मन्स खंयच येवना बीजेपीचो जे पयलींच्यान चलताले लास्ट 5 years वी हॅव बीन हियरिंग. हय, बाकीचे फॅक्टर्स चड आयल्या आनी एक्स मनशाक दिवपा खातीर ताका फाटल्यान जेन्ना एक पक्ष विरोधां आसता तेन्ना हे फॅक्टर्स खूब कमी आसतात. एक पक्ष सत्तेर उरलो ताका अशें पूर्ण बहुमत मेळिल्लें असलें आनी ताजे उपरांत जेन्ना तो निवडणुकीक वता, all these factors is a ultimately a progression of that power. हय बरोबर. आणि तातूंतल्यानूच हे फॅक्टर्स निर्माण जातात. राजू ओदळ म्हणटाले ते की काँग्रेसी कडेन सदांच पावर आसताली 20 वर्सां म्हणून तांकां वेळ लागलो किंवा तो दुसरो पॉयंट आसलो. पूण आत्तां भाजपा कडेन पावर आसल्या कारणान हे प्रश्न आयले तांच्या समोर. फाटल्या वर्सा 2012 हे प्रश्न नाशिल्ले. बरोबर. आणि एक म्हजो मुद्दो तुवें पळय तो प्रश्न विचारला की कशें आसा की बीजेपी कडेन कॅडर आसा, काँग्रेसी कडेन कॅडर ना. कॅडर अर्दी गेली. कॅडर आसा अशें गृहीत धरया जाल्यार ते म्हणत आसताली कॅडर आसा पण आमी तांकां गृहीत धरया की कॅडर आसा. नाईस टू सी यू गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट टू बीजेपी. तर कॅडर जर आसा जाल्यार तांणी कळटा तांणी पयशे नेतृत्व ठरयता आनी कित्या वयल्यान ठरयता, एक सर्वे घेता, परफॉर्मन्स ते तांचे ते पॉयंट जमेक धरता आनी ठरयता जर हो पडूं शकता सो हाका दिवया आनी ताजे फाटल्यान कॅडर वता. हें कांयच दिसना ह्या वेळार. ह्या वेळार प्रत्येक जाण आपापले लॉबीज तयार केल्यात आनी काँग्रेसीन पळय जशें जातालें हे पळय प्रश्न तोच न्ही, एकदा पक्ष सत्तेर आयलो की पक्षाचें अशेंच जाता न्ही प्रत्येक पक्षाचें. पूण बीजेपीन वेगळें जातालें. बीजेपीचे जे पळय जनरल सेक्रेटरी आहात तांचे कडेन आमकां म्हायती कशी मेळटाली की मंत्री सुद्दां सांगताले की आमी कितलेय मंत्री प्रबळ आसूं पूण जनरल सेक्रेटरी किंवा पार्टी आमकां सांगता हांगा 200 लोक हाड, हांगा संघटन तुजें हें जाय. संघटनेचेर आमदाराचो किंवा मंत्र्याचो शेक नासतालो. संघटनेचेर संघटना पार्टी संघटना पळय ती स्ट्रॉंग आसताली. काँग्रेसीन तशें जाय न्ही. काँग्रेसीन मतदारसंघाचे किंवा मतदारसंघाचे पळय ज्यो कितें ऑर्गनायझेशन ते मंत्री आपल्यालेच चमचे घुसयता. हांगा तशें जायना आशिल्लें. सो कंट्रोल कांय प्रमाणात पक्ष संघटनेचो आसतालो. तो कंट्रोल फाटल्या 5 वर्सांत पूर्ण ढेपाळा. इतल्या खातीर कारण सरकार भ्रश्ट जालें, सरकाराक क्रेडिबिलिटी उरलें ना आनी मंत्री आमदारांनी मेळटा ते सोर्सान पेश केले. ताका लागून ते इतले प्रबळ, इतले घटमूट जाले की तांकां दे आर डोंट केअर फॉर पार्टी ऑर्गनायझेशन, दे डोंट केअर फॉर लिडरशीप. You agree with this? BJP is becoming a new Congress. See, the BJP is becoming a new Congress. You know, I would put it like this: the Congress always rules from maybe the center or right of center. Okay, it takes the minorities along with them and more inclusive. The BJP won 2012 elections by being inclusive. So yes, it has taken the position that the Congress occupies, and this is a strategy because this was also adopted by Vajpayee when he was Prime Minister, to move towards the center. You cannot govern from the right or the left. It is not possible. You have to be, not for a country like India. Correct. And what is Modi doing now? He is also moving to that position. You have to move to that position. So the Congress, when he says like now it's become like the Congress, is very true in the sense that it's from where it is trying to Because they are govern. acquiring that same space. Yes, they are occupying that space. आणि इंटरनल तो म्हणटा म्हाका पडटा की बीजेपी पळय सेंटरा कडल्यान हळूहळू म्हणजे हालपाक लागल्या ती परत आशिल्ली तशी रायटाक घुसची म्हणून जे पळय आतां संघातले पळय जे प्रेशर्स पळय जे वाडले ते बीजेपीक आस्त तशी टाठर आस्त तशी इल्ली कडक हिंदुत्ववादी आसची म्हणून जे पळय कितें प्रेशर्स आमी पळयता गोंयांनी तेच जालां न्ही. म्हाका एक गजाल सांगात, ही दिस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग. जर बीजेपी विथ दॅट कायंड ऑफ कॅडर सपोर्ट ऑर दॅट कायंड ऑफ पॉवरफुल गव्हर्मेंट एट द सेंटर जर काँग्रेसीचो स्पेस एक्वायर करता जाल्यार आज काँग्रेसीन कितें करपाक जाय आशिल्लें आनी तांचें पयलें लिस्ट पळोवन तांणी तें केलां अशें दिसता काय ना?
नाही, काँग्रेस फाटल्या काही वर्सांनी सत्ता गेल्ल्यापासून जी गरभगडीत जाल्ली असली, त्यानंतर मागीर लुइजीन फालेरो आयलो, जॉन फर्नांडिसाचे आत्तां उलया नाका, लुइजीन फालेरो आयलो, आनी ती जी कितें ऑर्गनायझेशन, तो कालूच ताणें स्टेटमेंट केल्या की आय वॉज नॉट अगेन्स्ट अलायन्स बट माय फोकस वॉज टू स्ट्रेंथन द पार्टी. ओके, ताणें ऑर्गनायझेशना भितर ताणें एक जीव घातलो, पण घातलो अशें 40 कॅन्डिडेट Now you give benefit of doubt to now he is giving benefit of doubt to Congress. So allow him to give benefit of doubt to Congress. रोल जीव कांयच ना, म्हणजे तेन्ना काँग्रेस म्हूण कांय दिसनाशिल्ली, ती थंयच्यान हांगाच्यान खंय तरी 2 स्वप्नां वयर हाडली. हांव फुडलें आयकून घे. अजून तो इलेक्शन जातलें हे क्लियर आशिल्लें, फेब्रुवारी-मार्च 2017 इलेक्शन जातली. सो त्या इलेक्शना खातीर म्हणून पार्टी ऑर्गनायझेशन तयार करून राजू म्हणटा तशें 40 कॅन्डिडेट्स तयार करचे, इतकी तयारी जावना. ताचो दोश त्या अध्यक्षाचेरय येता, पार्टी अध्यक्षाचेर. सो काँग्रेसीन ती तयारी करूना, किंवा पयलींच्यान ठरोवन की येस सगळ्यो लायक मायंडेड पार्टीज एकठांय हाडून अलायन्स करुया आनी इलेक्शनाक फुडें वचुया. ह्या दोन्ही पर्याय आशिल्ले काँग्रेसी कडेन. एकाय पर्यायाचेर करूना. इलेक्शन कमिशनान इलेक्शन अनावन्स करतकीर मागीर ही सगळी सुरवात जाली आनी ताचे परिणाम आमी पळयता. 4-4 दीस जेन्ना हांगा कॅम्पेन सुरू जावपाक जाय कॅन्डिडेट्स अनावन्स करून, थंय हे सगळे लिडर्स दिल्ली वचून बसल्या आनी थंय ते राजीव गांधी आनी सोनिया गांधीच्या अपॉइंटमेंटा खातीर किंवा मिटिंगे खातीर रावता आनी व्हेरी प्रेशियस टायम तो थंय वेस्ट करता किंवा थंय कांयच जायना तातूंतल्यान. सो हाचो अर्थ कितें, काँग्रेसीन तयारी करूना. जें कितें काँग्रेसीन करपाक जाय आशिल्लें, आतां विरोधी पक्ष बी म्हणून म्हणत ना, निवडणूक लडोवपा खातीर सक्षम आसपाक जें कितें करपाक जाय आशिल्लें तें ताणें केलां अशें काँग्रेसीची पयली लिस्ट पळयतकीर दिसता. म्हाका दिसता म्हळ्यार अशें पळय, ताणें पळय जे काँग्रेस पयलें लिस्ट पळय काडलां तें लिस्ट कशें परत तेच पन्ने चेहरे. म्हणजे लोकांक जाय आशिल्ले, लोक लुइजीन म्हणत आशिल्ले न्ही की आपल्याक दिसता की 50% नवे चेहरे हाडटलो. जे हाडले ते सुद्दां थंयच्यान सोदून काडल्यात, पूण खरेंच काँग्रेसीन नवें लिस्ट हाडलां अशें दिसना. तेच राणे, तेच तांगेले भुरगीं, तोच बाबू कवळेकर, तीच ताजी बायल, अशेंच तरेचे. म्हणजे तातूंत भितर कसली स्ट्रॅटेजी दिसना. रवी नायक, सुभाष शिरोडकर ही सगळी जे पळयत न्ही जाल्यार ते तुमी, हांव आतांचें चिंतना फुडें सुद्दां पावराचेर जर आयले न्ही परत तेच मंत्रीपदा खातीर झगडटले. तीच म्हणजे मंत्रीपद स्थापन करपाकूय म्हयनो वतलो, परत ती झगडी. म्हाका तातूंतल्यान नवें अशें वेगळें अशें कांय दिसना. कांय बोध घेतला असं दिसना. बोध घेतला अशें दिसना. Why is this dilemma of the Congress? Is it because BJP has acquired that space or Congress seriously doesn't know what to do? The Congress has not really worked for almost 4 years, 3.5 to 4 years. They have not worked in the state. Okay, John Fernandez came. We know what happened. As he says, let's not talk about it now. The other problem is the party and the CLP are at loggerheads. And this is a big issue because see, you need to take your CLP seriously because these are people who get elected. Okay, so there you have a problem. And now what is the problem is the Congress has to make inroads into Tiswadi. They have to make inroads into Bardez. These are two areas where they need to take if they want to be a very serious, seriously challenge the BJP. That doesn't seem to be happening. म्हाका जाल्यार अशें दिसता की लुइजीन फालेरो कशें दिसपाक लागला की बीजेपीच्या अगेन्स्ट एक वेव आसा आनी चर्च धर्मसंस्था ऑलरेडी काँग्रेसीक सपोर्ट करपाक लागल्या. सो आतां तो फक्त ताणें आतां राजभवनाचे वचून सोबत घेवपाचो उरला. त्याच तातूंत तो सामको वावुरता. त्या लुइजीन फालेरोक तुमी कितें सांगपाक सोदतात? ते हांव ताका सांगपाक वता की बाबा दीस इज टू मच. की तुवें पयलीं पार्टी ऑर्गनायझेशन सारकी केली ना, तुवें CLPक जाग्यार हाडली ना, ताका लागून 4 वर्सांनी, हांव म्हणटा 5 वर्सां CLPक विधानसभेन दिसलीच ना. पार्टी पॉलिटिकल पार्टीन एक विधानसभेन आनी विधानसभे भायर लोकांचे प्रश्न मांडप आसतात. लोकांक दिसपाक जाय ही पार्टी आपलेली. ते 5 वर्सां दिसली ना. दुसऱ्या अर्दान ऑर्गनायझेशनच्या लेवलाचेर लुइजीन फालेरोन येवन लुइजीन फालेरोन खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तो गेला. सालसेत सोडले जाल्यार लुइजीन फालेरो गोंयच्या खंयच्याच तालुक्यान इंट्रस्ट ना. सालसेत म्हणल्यार ताचें गोंय आनी ताका लागून सालसेत म्हणल्यार ताका जर दिसता आसत चर्चीन सपोर्ट केल्यार आपल्याक इतले मेजॉरिटी मेळटली तर तो मुर्खाच्या नंदनवान रावता. ओके, दीस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. हाजेर आतां प्रश्न येता की सद्याक काँग्रेसीचो अलायन्स करपा खातीर प्रयत्न चल्ल्यात आनी तांणी एक तथाकथीत प्रपोजल्स काडून युनायटेड गोवन्स आनी गोवा फॉरवर्डाक दिल्यात. NCPचें कितें जाता हें कोणाकच खबर ना धरून स्वता NCPक. सो अशी परिस्थिती आनी रायट नाव आमी हे स्टुडियो येवचे पयलीं म्हाका गोवा फॉरवर्डाचो एक प्रेस नोट आयलो. वी आर नॉट हॅप्पी विथ द अलायन्स टॉक्स आनीक वी पार्टी फील्स दॅट वी शूड कॉन्टेस्ट दीस इलेक्शन ऑन अवर ओन अँड फायनल डिसिजन वील बी टेकन वन्स विजय सरदेसाय इज बॅक फ्रॉम डेली.
वॉट डू यू मेक आउट ऑफ दीस? पहिली गजाल ही अलायन्स जावची ती जाल्यार ती गोंयच्या बऱ्याची, आनी दुसरें गोवा फॉरवर्डान कितें करपाचें? तुझे दोन प्रश्न आसा. अलायन्स जावची ती बऱ्याची काय म्हणून म्हाका दिसता की गोंयच्या बऱ्याची, कारण एटलिस्ट लायक मायंडेड फोर्सीस एकठांय येवन लढटले आनी लोकांक तांची वोट दिवपाक बरें पडटलें. डिवायडेड वोट्स जावची ना, कारण एकेका कॉन्स्टिट्युएन्सीन दोन अशेच तरे एकाच हेचे दोन दोन कॅन्डिडेट जर पडत, दोन दोन तीन तीन जाल्यार वोट्स डिवायड जावन वतली. गोंयच्या भल्याचेच. पूण हे कोणाक कळपाक, जांकां कळपाक जाय तांकां अजून कळना न्ही हे की गोंयच्या आतां अजुनूय जो आतां राजू म्हणटा की उदळ हांवें म्हटलेलें की इलेक्शन क्लियर आसा की केन्ना जावपाची आसा. 2 वर्सां पयलीं, 1 वर्स पयलीं, 6 म्हयने पयलीं तरी किंवा 3 म्हयने पयलीं तरी एक तयारेक लागून ह्या तरेन सगळें करपाचें कांय करूं ना. आनी आतां आमी हांगा बसून हे डिस्कस करता, हाचो कारण हो सगळो गोंधळ आमकां जो दिसता. पयली लिस्ट आयली म्हणटा तातूंतय कांय अर्थ ना, दुसऱ्या लिस्टान ह्या दरम्यान गोवा फॉरवर्ड प्रेस नोट काडटा किंवा हे स्टँड घेता. ऑफकोर्स हातूंतय कशें आसता, गोवा फॉरवर्डान प्रेशरायज केल्या शिवाय काँग्रेसय जाग्यार येवची ना. सो म्हणून मे बी ती प्रेस नोट ही ताचो भाग. आणि गोवा फॉरवर्डान आतां हे करचें पडटलें, कारण शेवटी विजय सरदेसाय जे सांगता ज्या तरेन ताणें जी ठाम भुमिका घेतल्या ती इतकी ठाम भुमिका काँग्रेसीनय कोणी घेवना अजून पर्यंत. तुम्ही म्हणटात की विजय हॅज अ मॉरल रायट टू डिमांड सर्टन थिंग्स फ्रॉम काँग्रेस. ऑफकोर्स येस, या ही हॅज मोर मॉरल रायट दॅन काँग्रेस. ताणें तो दाखोवन दिला. ओके, एक गजाल आशिल्ली, एक मुद्दो आसता की इलेक्शन केन्ना तें खबर आसा, पक्षान एक आपल्याली दिशा ठरोवपाची आसता. आमी बाबा 40 फाटले काही ती 40 आमी कॉन्स्टिट्युएन्सी झगडटले, आमी अलायन्स करची ना, जाल्यार ती एक कन्सिस्टन्सी आसची पडटा भुमिके भितर. तितली पयलीं आपल्या उमेदवाराक एक सांगची पडटा की बाबा तुमी रावात, हांव तयारेन करात म्हणून. हांगा अशी परिस्थिती जाल्या की लास्ट मोमेंट मेरेन CLP म्हणटा की आमकां अलायन्स जाय आनी PCC म्हणटा की आमकां अलायन्स नाका. PCC म्हणटा काय लुईझीन फालरूच म्हणटा? बरें, तुम्ही म्हणटा की फक्त लुईझीन फालर, फक्त लुईझीन हे एकलोच म्हणटा. म्हाका एक गजाल, ही अलायन्स जावप गोंयच्या बऱ्याची काय न्ही? कारण तातूंत गोंयच्या भल्याची हें मागीर सांगता. एक गजाल अशी की BJPक एक समर्थ पर्याय गोंयांत निर्माण जावपाक जाय. तो जायना जाल्यार फाटल्या 5 वर्सांत इतले बहुमत मेळूनय एक बरी पॉलिटिकल पार्टी कशें धुडगूच घालून गोंयांक 10 वर्सां फाटीं व्हरपाक शकता. 10 वर्सां फाटीं म्हणटा तांचोच शब्द, हाजो अनुभव आमी सगळ्यांनी घेतला. नंबर 2, म्हजे कोतान हें अलायन्स फक्त काँग्रेसीचें बऱ्याचें, कारण काँग्रेसीन फाटल्या 5 वर्सांन कांय करूं ना. म्हणटकीर लोक काँग्रेसी कडेन अजून दुबावान पळयतात. ही पार्टी जाणटेल्यांची आनी अकार्यक्षम लोकांची. तांकां कार्यक्षम लोकां बरोबर वचपाक जाय म्हणून तांकां गरज आसा गोवा फॉरवर्ड पक्षा कडेन युती करपाची. आनी ताका लागून म्हाका दिसता गोवा फॉरवर्डय परस, कारण गोवा फॉरवर्ड ताणें ते 4 जागे पयशे दिल्यात, त्या 4 जाग्यांतले एकलोय जाग्यार काँग्रेसचो कॅन्डिडेटच ना. आनी काँग्रेसीच्या 2 जबाबदार लिडरांनी म्हाका सांगलां की आमचे कडेन 25 जाग्यावर कॅन्डिडेट ना म्हणून. आनी ताणें खंय राहुल गांधीक वचून सांगलां की बाबा आमकां अलायन्स इतल्या खातीर जाय कारण आमचे 25 जाग्यावर आमचे कडेन कॅन्डिडेटच ना. लुईझीन कितें म्हणूं? अशे वेळार आमी अशे कॅन्डिडेट अशे जागे लोकांक दितात ज्या जाग्यार आमचे कॅन्डिडेट ना. ताका लागून ते गोवा फॉरवर्डाचेर व्हडलो उपकार करनात किंवा बाबूश मोन्सेराताचेरय व्हडलो उपकार करनात. हांगा तांचे कॅन्डिडेट नात. अशे वेळार म्हाका दिसता गोवा फॉरवर्ड जर तूं म्हणटा चित्त न्ही की आमी फाटले 5 वर्सां जर कितें विधायक कितें बरें काम केलां ताजो फायदो काँग्रेसीक कित्याक मेळचो? कारण काँग्रेसीन सदांच गोवा फॉरवर्डाक अपशगून केलां. इतलेंच न्ही तर विजय सरदेसायन जर फातोर्डा जर कितें काम केलां आसत थंय वचून ताणें पयर ताचेर आरोपपत्र दवरलां. आनी त्या भायर इतलेंच न्ही, आज तुमच्या पेपराचेर एक बातमी बरी आसा जी हांवें रोखडी आज सकाळीं विजयाक फोटो काडून धाडलो. ती अशी आहा की गोवा आमची जी पळय फातोर्डा काँग्रेस ब्लॉक आसा ती युती जाल्यार खंय दुसऱ्या एका पक्षाच्या आल्याच्या खाली वतली आनी कॉन्टेस्ट लढयत. सो फातोर्डाय तांकां फायदो ना. अशे वेळार गोवा फॉरवर्डान म्हजे कोतान आपली ताकद दाखोवन दिवची. आनी हांव लाँग टर्म पळयता गोंयाच्या बऱ्याचे नदरेन एक समर्थ राजकीय पर्यायी प्रादेशीक पक्ष गोंयांत उबो रावपाक जाय. सो तुमी म्हणटात की अलायन्स लाँग टर्म गोंयच्या बऱ्याची न्ही, बऱ्याची न्ही अशे तरेन काँग्रेस न्हिदून जर उठून करता जाल्यार. ओके, you agree with this? It's a very interesting point. Alliance long term, I mean the alliance is always going to be short term for 5 years. Okay, and it depends entirely on how many seats Goa Forward can win, how many seats NCP can win. NCP did not win anything in 2012, but Goa Forward now has to prove. Right now they have 1 seat. Rowan County has decided, more or less decided to go as independent, so it is 1 MLA, and the rest of the seats, I think even we don't know who their candidates are. They are not some, some great candidates. They are also new faces. All are going to be tested. Now the issue I think is you have forged this alliance with NCP and with Goa Forward,
as you were saying, it should have been done much earlier. And you can't only blame Lucian Falero. High Command didn't bother about it. CLP has been crying for alliance for a long time. They've been shouting and saying, go, do it now, and nobody listened to them. So the Congress is in a problem of its own making. Okay. Now what happens is their only saving grace is that the BJP is also having problems. There is this anti-incumbency. They are having problems with their own MLAs, and they are definitely not going to get that 21. It has to be minus 21. So if there is minus 21, the Congress must try to fill up that gap, because if it allows the MGP to fill up that gap, then MGP can go anywhere. MGP will can go to BJP if it wants. It can come to Congress also. So the Congress has to take full advantage of this thing. Coalition politics is not new, is not something that you need to shun or anything like that. But if it is advantageous to your position, do it. Then you form your government, and then afterwards you prove yourself. एक गजालावर की MGP ह्या सगळ्या गजालीचो फायदो मेळपाक शकता. दुसरी युती जी जाल्या काँग्रेसीची जाता काय नाही आमकां अजून खबर ना, कितें विचित्र कितें तरी चल्लां. बट दुसरी जी जाल्या आनी जाणी सामके हात वयर काडून सामके फोटो ऑप केले पयर, सामके संजय राऊत, सुदीन ढवळीकर, दीपक ढवळीकर, वेलिंगकर सगळे, ती म्हळ्यार गोवा सुरक्षा मंच आनी मोगोची. हो जो गॅप आनी हो जो वॅक्यूम तयार जातलो दोन्ही वटेच्यान आता, काँग्रेसींतल्यानय वॅक्यूम तयार जातलो, BJP वटेच्यानय वॅक्यूम तयार जातलो. तो मोगो भरपाक शकता आनी ते BJPक कितले डॅमेज करपाक शकता अशें तुमकां दिसता? मगो करपाक शकता म्हणजे काही मतदारसंघांनी करपाक शकता, पण त्याच बरोबर सगळ्या मतदारसंघांनी ज्या जाग्यार BJP वीक जाल्या, आता कुंकळी घेया किंवा तशा थंय MGP इज नॉट इन पोजिशन. म्हणजे फक्त MGP न्ही, ताचो हे फायदो गोवा फॉरवर्ड सुद्दां घेतली, ताचो फायदो काँग्रेसीकय जातलो. सो ही मतां फुटतली, ताचो फायदो फक्त MGPक जातलो अशें न्ही. आनी MGPन तरी सुरवाती पासून ऑफकोर्स तांणी काही तयारी केल्या काही बाबतीन, पण सगळ्या राज्यान सगळ्या मतदारसंघान तांणी कांयच करूं ना न्ही. तशें तांचे एक ठरावीक कितके तरी 8-10 कितें मतदारसंघ आसात किंवा 10-12 मतदारसंघ, तितल्या भितर तांचें लक्ष आशिल्लें. सो सगळ्याक ते गॅप फील कशें करतले MGP? दे आर नॉट अ स्टेट पार्टी एज सच. एक भाग. आनी दुसरो वदळ म्हटलें अशें की त्याच बरोबर बाकीचेय पक्ष आसा न्ही, मे बी आप खंय तरी येतले किंवा गोवा फॉरवर्ड येतली जर अलायन्स जायना जाल्यार. तेही फॅक्टर्स ते गॅप फील करपाक खूब महत्वाचे. कितली डॅमेज करपाक शकता सुभाष वेलिंगकर आनी सुदीन ढवळीकर, मनोहर पर्रीकाराक? हांव एक गजाल सांगता. ताजे पयलीं MGची हांव सांगता तेचे की MGची पार्टी म्हणून आसा. हे 3 मतदारसंघांत तांचे आमदार जिखून आयिल्ले, ताजे भायर ताणें खंय काम केलां, एक शिरोडा सोडलेलो अशें दिसना. तांचें ऑर्गनायझेशन झिरो. ताणें आतां निमाण वेळार बाबू कवळेकर, बाबू आजगांवकार आनी 1-2 जाण आयात केल्यात आनी तयार कॅन्डिडेट घेवन ते घालपाक सोदतात. म्हणजे लक्षात येयला तुका न्ही, ऑर्गनायझेशन नासतना हांचेर लक्ष दिल्यार ते फाल्यां जशें सुदीन ढवळीकरान पार्टी कॅप्चर केल्ली, हे फाल्यां येवन पार्टी कॅप्चर करूंक सोदतात. हो एक म्हाका भंय दिसता असो. पण अशें जालें जाल्यार सुद्दां, आनी जरी सुभाष वेलिंगकरान खूब मोठो ताका चेव वाडून ह्या सबंद निवडणूक माहोलाक जरी रंग भरला आसलो, तरी एक म्हत्वाची गजाल की गोंयचे मतदारसंघ ल्हान. प्रत्येक मतदारसंघान ताणें जर 500 ते 1000 सुद्दां मतां जर BJPची जर काडली जाल्यार ते BJPक डॅमेज करूंक शकतले. हें सामकें खरें. फकत एक गजाल आमी विसरूंक जायना तें अशें की निमाणें एक मनीस हांगा सगळें राजकारणा कडेन बारीक नजर दवरून आहा तो मनोहर पर्रीकार. मनोहर पर्रीकारान एक गजाल सगळे मान्य करतात की पणजेच्यान उमेदवार भायर काडलो. तो दुयेंत पडला काय कितें तें लोकांनी पळोवचें. राजू सुकेरकाराक एक राजकीय एनालिस्ट म्हणून लोक मानतात की मनोहर पर्रीकारान प्रेशर घालून ताका भायर काडला. आतां मनोहर पर्रीकार आपली ही जी पळय कितें दृश्टी आहा, दूरदृश्टी, एक घेवन फुडल्या एक 8 दिसांत परत टेबलाचेर बसतलो, व्यूहरचना करतलो. आनी आनीक जर तो लोकांक अशें जर बंडखोरांक जर फाटीं काडपाक लागलो जाल्यार ही क्षमता जर समज कमी जाली. आनी दुसऱ्या अर्दान MGPक आज नितीन गडकरी येवन परत ताणें काय आमिश दाखयल्यात. MGP आसात न्ही सरकार स्थापन करपाक. हें जर ताणें जर बरे तरेन सुत्र सोडली आनी MGचो जर दे विल डिस्ट्रॉय द क्रेडिबिलिटी ऑफ द अलायन्स. MGP फाल्यां गोवा सुरक्षा मंचा जर डीच करपाक लागली जाल्यार परत हे सगळे खतखते पळया कशे तरेन फुडले, म्हाका दिसता हें चित्र फुडल्या 8 दिसांत स्पष्ट जातलें. ओके, दिस विल बी व्हेरी इंटरेस्टिंग. BJP will ditch the GSM. It has to. Whichever side it goes, if you see the main policy, the main issue of GSM is MOI. Correct. You go towards BJP, the MOI is against GSM. You go towards Congress, their policy against GSM.
Where will the MGP go? Even if they go with AAP, they are against that's a separate thing. Yes, so I don't understand this whole why this what the GSM is Okay, exactly trying let to do. us- It is let us- not let us- clear at okay, all. Let us look at it from another thing. Till now, you are saying that MGP is going to be in a supporting role, but MGP itself is saying that we don't no longer want to be in a supporting role. We want our chief minister. We want Sudhin Dhawalekar as our chief minister. Do you think they are biting more than they can chew? See, to form government, you require a minimum of 16 or 17 MLAs. From the remaining, unless Congress gets also 17 like it happened in 89, 18 plus 20, then you have a little bit of a problem. But otherwise 17 is that minimum. Then MGP, all these other parties become important. Okay. If BJP gets 17, MGP, what is the MGP pedigree? They are always in power. No matter which government is in power, they are always in power. And they will continue with that. Unless they are capable of getting like 10 to 12 seats, which I don't think what he said is absolutely correct, it's not going to happen. So you are saying that's an alliance which need not be taken very, very seriously. Cannot be taken seriously to replace Congress or to replace BJP, no. No. But they are going to support. ओके म्हाका दिसता हांव इतल्याचेर वेळ सारको सोंपला बट म्हाका दिसता चारय विशयांचेर खूब बरें डिस्कशन जालां आनीक राजकारण्याक आपली गजाली हें करून न्ही राजू बाबान सांगलें तशें 8 दिसां उपरांत कोण कितलो कोणाचो पत्तो कट करता आनी कितले बंडखोर तयार जातात आनी कितले बंडखोर थंड जातात हें आमकां कळटलें आनी ताजे उपरांतच मातशी एक कल्पना येवपाक लागतली की ऑन ग्रावंड कितें जावपाक शकता तें तुमी आयले इतली बरे तरेन मतां मांडली थँक्स अ लॉट पळयत रावात स्टुडंट नमस्कार.